काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचो टर्म ऑक्टोबरान सोंपता. पार्टी संघटनेच्यो वेंचणुको सप्टेंबर-ऑक्टोबरान जाल्यो. फक्त प्रदेशाध्यक्ष पदाची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली. एका परस चड इत्सूक पळोवन एआयसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधीन नवो प्रदेशाध्यक्ष थारावचो म्हूण जीपीसीसीन हायकमांडाचेर घालें. सध्या परिस्थिती आसा ती अशी: रवी नायक, फ्रांसीस सार्दिन, एम.के. शेख, गिरीश चोडणकार, यतीश नायक रेसीन. प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकाची जबाबदारी दिल्यार घेवपाची तयारी. अदीं-मदीं आलेक्स रेजिनाल्डूय प्रदेशाध्यक्ष जावंक म्हूण तकली वयर काडटा. सीएलपीचे बसकेन आमदार प्रदेशाध्यक्ष नाका म्हूण थारिल्ल्यान रवीची अडचण जाल्या. बुधवारचे सीएलपीचे बसकेन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचेर चर्चा. चडसो आमदारान प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या रेसीन देंवचो न्ही म्हूण एकमत. आमदाराचें लक्ष आपल्या मतदारसंघाचेर उरता. पार्टी फाटीं पडटा. फूल टायम प्रदेशाध्यक्ष जाय. वेंचणूक लडोवपाची इच्छा नासल्यार चड बरो. सीएलपीन जाल्ल्या चर्चे उपरांत रेसीन आशिल्लो रवी मातसो कात्रेन सांपडला. पार्टी संघटनेक आनी आमदाराकूय नवो आनी युवा चेहरो पार्टीचें फुडारपण करपाक जाय. सध्याची गणितां आसा ती अशी: यतीश गिरीश रेसीन फ्रंट रनर. एम.के. शेख फ्रांसीस सार्दिनाक फावो तितलो तेंको ना. रवीक आमदार आशिल्ल्यान फाटीं रावचो पडटलो. गिरीश वा यतीशा मदीं एकलो प्रदेशाध्यक्षाच्या खुर्चेर येतलो. गिरीशा फाटल्यान चडशी संघटना आमदारांचो तेंको दिसना. गिरीशान दिल्ली बरेंच काम केलां. राष्ट्रीय पोस्ट सांबाळ्ळ्यात. यतीशा फाटल्यान चडशे आमदार संघटना सादारण आसा. कांय आमदारांनी पार्टी फुडाऱ्यां मुखार यतीशाक तेंको दिला. आमदाराच्या तेंक्याक लागून यतीशाचें वजन मातशें वाडलां. दुसरे वटेन लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हूण गिरीशाचें नांव चर्चेन येवंक लागलां. मात ते पयलीं डिसेंबर मेरेन काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्षाची नेमणूक जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.